मांद्र्या पावर सबस्टेशन येवपाचें आसा, त्या खातीर सुवात नितळ करपाक कंत्राटदारान उजो घातिल्लो, मात उज्यांत आख्खो दोंगर जळून गेलो. सुमार 7 वर्सां देखभाल करून थळाव्या भुरग्यांनी जी झाडां लायिल्लीं तांची सगळी नाशाडी जाली. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. झाडां लावन दितले ही खबर किती वर्सां लागले झाडां काडपाक ती वयर झाडां उदीक आमी खानार बाटलो घेवन कॅन घेवन उदीक व्हरता वयर झाडां जगोवपाक ती 7 वर्सां जाली. एका वरान काबार केला वर तुझे कंपनी गव्हर्मेंटान ह्या जाग्यार सर्वे नंबर आहा तेजो ताका सर्वे अरे तू पूण बेश्टोच करतलो डॉक्युमेंटा शिवाय. गव्हर्मेंट प्रायवेट येवचे ना, डोंगराची सकयल पावल्या सारकी प्रायवेट पावल्या. ही जागा तुमकां हे केली एक्वायर करून दिली डिपार्टमेंटान 4-5 वर्सां जाली आमच्या डिपार्टमेंटाक ती अलॉट केली. कितली 2900 समथींग हां 2950 एक्झॅक्ट एप्रोक्सिमेट हांव सांगूंक शकना तुका, बट इट इज ऑलरेडी अलॉटेड टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फॉर बिल्डिंग मांद्रे सबस्टेशन. ओके. That area is already allotted. We have all the documents. Based on those documents, we have already done the procedure. Tender order place करून आमचे व्हडल्या साहेबांनी इनॉग्रेशनूय केलं. सो तेका टेंडर ऑर्डर दिल्यावर तेका काम स्टार्ट करून ते सिव्हिल डिपार्टमेंटान आमचे डिमार्क करून एरिया दिला, लोकेशन कितली एरिया आमची ती. पण ताणी काम करताना आता तो उजो लागलो पळय, झाडां बिडां ताणी कापली, ताचेर तुमकां इन्फॉर्म करूंक नासले ताणी आपूण काम करतलो ते दीस म्हणून. काम करतलो त्याने सिव्हिल डिपार्टमेंटान स्टार्ट करून काम स्टार्ट केला, पण ते उजो लावपाय ते काम उजो लावपाय कोणें सांगून नासले, ते क्लीन करूंक लायल्ले आसलेले. ते कॉन्ट्रॅक्टर तुजो आमी ताका एरिया मार्क करून दिला. सिव्हिल डिपार्टमेंट ताका सांगला कितें करूंक जाय. बेस्ड ऑन दॅट दे हॅव टू डू द वर्क. कंप्लेंट हां आमच्याकडे काय काही कंप्लेन म्हणजे म्हाका प्रसाद आमचा ॲडवोकेट आसा पळय त्यानं फोन करून सांगलें. हां तेन्ना पळोवपाक गेलेलो. हां तेका पळयता आवेफळ आसा तो पळयता कशें कितें एक्शन जातली हय जाता तें न्हू. सध्या पंचनामो केला तुमी? ना करून आजच पळोवपाक गेला न्हू. हां साफ करपा खातीर उजो लायलो पळय ते सगळे आमचे हे आयज धोरूग ही कंपनी म्हणजे धोरूग हे आमचे एक संस्था तेणे 5 वर्सां ल्हान व्हडान भुरग्यांक खूब मेहनत करून ही झाडां येदी आसलेली सामकी आतां आमचे पेक्षा हायटीन व्हडली केल्ली आहा आनी ते तांकां एक म्हणजे मोठो एक धपको बसलेलो आहा. आनी ते हे कंपनीन हे आतां जे सबस्टेशन आयला ते हेजो आतां कोण येयला पळय साफ करपाक तेणे ते तशीच झाडां जी पिड्ड्यार जाल्या आमची ती झाडां परत तेंच्यांनी लावन दिवपाची आमकां. 7-8 वर्सां जाली हांगासर जे भुरग्यांनी हांगा ह्या जुनसवाडा गार्डना वयल्यान जो पठार आसा जो एकदम खाली आसलो तेचेर एक झाडां लावन खंयसर तरी फाटीं फुडें एक सावळी गावतली हे आशेन फाटीं फुडें आमची भुरगीं खंयसर तरी थंयसर एक बरो एक ऑक्सिजन घेवपाक एक खेळपाक येतली ह्या आशेन एक झाडां लायिल्ली. पूण आयज खंयची तरी एक आनंदा कितें तरी एक भायली बेंगलोरची कंपनी ताका ती टेंडर दिला, कॉन्ट्रॅक्ट दिला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो सबस्टेशनाचो. पूण तेणेन हांगासर पयलीं डिमार्क करच्या पयलीं येवन तो काम करपाक स्टार्ट केला. त्याच्यार एक ऑर्डर सुद्दां ना हातीन. लेबरांक घेवन येयलो आनी डायरेक्ट काम सुरवात केलें. खंयसर तरी काम ते आनी बेगिना फास्ट करपाक तेणें उजो लायलो प्लॉटाक आपल्या कितलो ताका तेंच्या सिनियर्सान दाखयल्लें ताका. आनी ते उजो लागून तो लायलो तेणी 12 सुमार. वारो आसता दर्या देगेचो टायम, वाऱ्यार ती आग समज दोंगराक गेली ती झाडां जी आमच्या भुरग्यांनी इतकी ती कश्ट करून 7-8 वर्सांनी जी राबोवन काडली ती सगळे उजेर लावन झाडां पिड्ड्यार जाले. आमी पावर सबस्टेशन जो हांगासर येवपाचो आसलो आमी कॉन्ट्रॅक्टराक पावर डिपार्टमेंटान अलॉट केल्ले. आतां तेंच्यांनी सुपरवायझर धाडला कॉन्ट्रॅक्टरान आनी विदावट इंटिमेटींग हांगासर तेंच्यांनी ट्रेसपास केला गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीज. आनी आतां गांवचे आमचे मांद्रेचे भुरगे इतले कितलीशींच वर्सां जाली झाडां लायताले आनी सगळ्याक वचत ते झाडां लायलेले आनी तेंचेर उजो घातलो. तो उजो आख्ख्या दोंगराक पेटला. तो कॉन्ट्रॅक्टराची मिस्टेक आहा हांगासर की तेणी विदावट डिमार्केशन विदावट इंटिमेटींग द डिपार्टमेंट ते हांगासर येयले आनी हांगासर सगळे नाशाडी केली जी झाडां लायलेली ती. सो तेका लागून आतां इन्स्ट्रक्शन दिला पुलिसाकूय दिला आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक तेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची म्हणून आनी कॉन्ट्रॅक्टराकूय आफोवंक लायला. आनी जितले लुकसाणी जाल्या तितली कॉन्ट्रॅक्टर विथ तेचे लेबर्स घेवन आमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक घेवन आसले जाल्यार झाडां हे मनसुनाक तेंच्यांनी सगळे लावन घेवपाची जबाबदारी तांकां दिल्ली आहा. सो इमिजिएटली एक्शनूय घेतले आमी.